कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। शिक्षणप्रेमी जावन आशिल्ले माजी MLA सतीश सेल यांनी कारवार अंकोला तालुकाच्या सरकारी शाळेच्या विद्यार्थ्यांक नोटबुक वितरण करचे विचार दवरून चंद्रशेखर आझाद हेमगेले शहीद दिवसाक म्हणल्यार सोमाराक 2 शाळेच्या विद्यार्थ्यांक विशेष नोटबुक दिवन सुरवात केली। सोमाराक मुडलमक्की प्राथमिक शाळा आणि बिणगा श्री सोमनाथ प्रौढ शाळेच्या विद्यार्थ्यांक नोटबुक वितरण केले। सैल यांनी वितरण केलेले नोटबुकार कवर पेजाचेर उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या साधकाले फोटो आणि परिचय असा। पद्मश्री पुरस्कृत सुक्री गौडा, तुळशी गौडा, परमवीर चक्र पुरस्कृत रामा राघोबा राणे, चकमक जंग हेंजा नायक, कवी दिनकर देसाई हेमगेले फोटो आणि परिचय ह्या नोटबुकाचेर असा। Yes. 1, 2, 3. Yes. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಎತ್ರಿ. Good. 30 वर्सां फाटीं कॉलेजात शिकयिल्ले निवृत्त उपन्यासक जोडप्याक पैसल्ल्या शिवमोगाच्यान कारवारात येवन माजी विद्यार्थ्यान पांयाक पूज करून सत्कार केले। कारवार तालुकाचे सदाशिवगडचे मूळ वासी पुष्पा सुकटणकर आणि तेमगेल पती रमेश सुकटणकर शिवमोगा शहराच्या सह्याद्री विज्ञान कॉलेजात उपन्यासक जावन सेवा केल्ले। पुष्पा हेमी गणित आणि रमेश हेमी भौतशास्त्र विशयांत उपन्यासक आशिल्ले। ह्या कॉलेजात 1993 सालात पदवी शिकिल्ले विद्यार्थ्यान माजी विद्यार्थ्यालो संघ केला। त्या वेळाचेर उत्तम शिक्षण दिल्ले शिक्षकाले याद करून कॉलेजात शिक्षकाक सत्कार कार्यक्रम दवरून घेयले। पण सुकटणकर हेमी त्या कार्यक्रमात येयले ना जाल्ल्यान माजी विद्यार्थ्यान तेमगेली खबर घेयले। आरोग्य सारखे ना जावन सद्याक सदाशिवगडच्या वाघ हेमगेल्या घरात आसात म्हण माहिती घेवन माजी विद्यार्थी सदाशिवगड येवन सुकटणकर जोडप्याक पांय धुवन पूज केले आणि सत्कार केले आणि पयलेचे याद करून नृत्य करून दाखोवन तेमकां हासयले। ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಥರ ಇದು ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಕೆಲವು ಕಾರಣಸ್ಥವ ನನಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. गॅस सिलेंडराची दर वाडिले विरोध करून मुंडगोड हांगा शेतकार लोकांन प्रोटेस्ट केले। रस्त्यार सिलेंडर दवरून सरकारा विरुद्ध घोषणा केले। मुंडगोड शहराच्या छत्रपती शिवाजी सर्कल हांगा सोमाराक शेतकार लोकांन खाली सिलेंडर दवरून हसिरू सेना संघटनेच्या पुढाकारात प्रोटेस्ट केले।
सर्वप्रथम ब्रिटिश ध्वज सकल देवईले सोंदा राजा सदाशिवराय हेमगेले स्वातंत्र्य संघर्ष याद दवरूक विजय दिवस आचरण कारवार तालुक्याच्या कडवाड ग्रामाच्या नंदवाळ हांगा जालो. जिल्हा मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमी भगवा ध्वज चोडून कार्यक्रम उद्घाटन केले. ह्या वेळाचेर उलयिल्ले मंत्री पुजारी भारताच्या इतिहासात प्रथम जावन कारवारात ब्रिटीश ध्वज सकल देविले यादेक गेल्ल्या 7 वर्सांच्यान विजय दिवस आचरण करत येयलात म्हण तेमी सांगले. ह्या कार्यक्रमात निवृत्त सैनिक, पोलीस अधिकारी आणि समाजसेवकाक सत्कार केले. MLA रुपाली नायक आणि इतर प्रमुख कार्यक्रमाक हजर आशिल्ले. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम. बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय. नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. 7वो वेतन आयोग आणि NPS रद्द करून OPS लागू करून जाल्यार मार्च 1 तारखेच्यान शाळेक हजर जायनासतना हरताळ करतले म्हूण प्राथमिक शाळा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष आनंदू गांवकार यांनी सांगले. कारवार शहराच्या जिल्हा पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयिल्ले गांवकार वेतन पुनरावृत्ती करचे सरकाराले कर्तव्य जाल्यार सद्याक मुख्यमंत्रीन केल्ल्या बजेटात हेजे बदल कसलीच घोशणा केली ना. सरकारान केल्ल्या 7वो वेतन आयोगाचे रिपोर्ट घेवन 40% फिटमेंट घोषण करूक आदेश करूंक जाय म्हण तेमी मागणी केलात आणि ही मागणी पूर्ण करूंक जाय म्हण आग्रह करून हरताळ करतले म्हण तेमी सांगले. ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗೈರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. स्वातंत्र्य संघर्षात भागी आशिल्ले हेंजा नायक हेमगेल्या नांवान सुरू केल्ले अग्निवीर ट्रेनिंग शाळेत शिकिल युवक राष्ट्रभक्त जावन आज नाजाल्यार फाल्यां देश राखचे कार्य करतले म्हूण मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमी सांगले. कारवार शहराच्या जिल्हा रंगमंदिरात आयोजित केल्ल्या हेंजा नायक सैनिक ट्रेनिंग शाळेच्या प्रथम बॅच कार्यक्रम उद्घाटन करून उलयिल्ले जिल्हा मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी ब्रिटिशा विरुद्ध आवाज उठयिल्लो उत्तर कन्नड जिल्ह्याचो प्रथम महान व्यक्ती हेंजा नायक हेमगेल नांवान सुरू केल्ले सैनिक शाळेत 4 महिने सेना पूर्व तयारीचे ट्रेनिंग दितात. एक बॅचाचे ट्रेनिंग पूर्ण जाला. मुखाल बॅचाक आणि 300 अर्ज येयलात. हेजेन कळून येता उत्तर कन्नड जिल्ह्यात राष्ट्रप्रेम कितला आसा म्हण अशें तेमी सांगले. राष्ट्रीय महामार्गा लागून आशिल्ल्या डोंगराक उज लागून जंगलातले सगळे रूख जळून गेले. ही घटना कारवार तालुक्याच्या मुदगा हांगा घडली. गीम सुरू जातात जंय थंय रानात उज लागचे सुरू आसा. तशेंच सोमाराक मुदगा हांगा डोंगराचेर उज लागलो. स्थानीक लोकांन अग्निशामक दळाक कॉल करून माहिती दिली. अग्निशामक दळाचे कर्मचारीन खूब त्रास करून उज निवेचे काम केले.
आयज येतक न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.